नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। Headlines brought to you by Chandan Group's Goa. शाह आयोगान केंद्राक दिलो तिसरो आणि निमणो रिपोर्ट। मीन निर्गत कंपन्यांचे व्यवहार, रॉयल्टी चलनाचे तफावतीचे रिपोर्ट। माधव गाडगिळाने दिलो गोयचे मायनिंगाचेर आपलो रिपोर्ट। कुर्बानी वेल्यान मीठ कॉम्प्लेक्साकडेन तणाव, एनजीओचे 2 जाण ताब्यान। मुस्लिम जमात चर्चीक सरकाराचेर तिडक, काँग्रेसीचो विधानसभेन बुधवारा बहिष्कार। रेवेचे बंदीन गोंयान अर्थीक आणि कायदो सुवेवस्थेचो प्रश्न। मुख्यमंत्री म्हणटा एनजीटीन आदेश फाटी घेवचो म्हूण चल्ल्यात यत्न। विधानसभेन एनजीटीची खरडपट्टी। पुणेचे उपजिल्हो हॉस्पिटलांतले मेडिकल कोयराचेर प्रुडंटाचे एक्सपोजेची विधानसभेन दखल। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मेडिकल सुप्रिटेंडंटाक उजरायलो, कोयर जाळप बंद। जीसीएचे फाटले कमिटीचे स्कॅमाची चौकशी करून मार्च मेरेन आरोपपत्र। गृहमंत्री पर्रीकराचे उतर, सरकार चौकशी रिपोर्ट घेऊन बसला म्हूण टिका। आणि पंचायत पालिका कायद्यान दुरुस्ती केल्या उपरांत 6 महिन्या भितर स्क्रॅपयार्डा लोकवस्तींतल्यान भायर। फुडल्या वर्सभरान येवजण चालीक, मुख्यमंत्र्याचे उतर। खबरो विस्तारान। मायनिंगांतल्या बेकायदेशीर गजालींचेर शाह आयोगान तिसरो आणि निमणो रिपोर्ट मंगळारा केंद्र सरकाराक दिलो। हो रिपोर्ट मायनिंग कंपन्यो, ट्रेडर, मीन निर्गतदार आणि निर्गतीचेर आसा। खण खात्यान दिल्ली रॉयल्टी चलन आणि निर्गतीच्या आंकड्याची तुलना ह्या रिपोर्टान आसा। खण खात्यान 2006 सावन दिल्ली रॉयल्टी चलन आणि निर्गतीचो आंकडो शाह आयोगाक दिल्लो। आयोगाची मुजत बुधवारा सोंपता। अहवाल संसदेन येवचे पयलीं केंद्रीय मंत्रिमंडळा मुखार येवचो पडटलो। कर्नाटका, गोय आणि ओरिसा ह्या राज्यांतल्या बेकायदेशीर खण घोटाळ्याची चौकशी करपाक केंद्र सरकारान शाह आयोगाची नेमणूक केल्ली। 22 नोव्हेंबर 2010 हो आयोग घडयल्लो। गोय मायनिंग प्रकरणाचेर शाह आयोगान आपले 2 अहवाल दिल्यात। आयोगान आपलो तिसरो आणि निमणो अहवाल मंगळारा केंद्र सरकाराक दिलो। बेकायदेशीर मायनिंगा खातीर राज्याच्या तिजोरेक जाल्ल्या लुकसाणेचेर हो अहवाल केला। मायनिंग कंपनींनी भरिल्ली रॉयल्टी, बनावट ना हरकत दाखले, निर्गती खातीर ना हरकत दाखले, डेड रेंट, सरफेस रेंट, ट्रेडर ट्रान्झॅक्शन ह्या गजालींचो शाह आयोगाच्या निमण्या अहवालान आस्पाव आसा। दुसरे वटेन गोयच्या मायनिंगाचेर माधव गाडगिळान आपलो अहवाल दिला। तातूंत तांणी केल्ल्यो सुचोवण्यो अश्यो आसात। पर्यावरणाविशीं मुद्द्यांचेर निर्णय घेवपाचो अधिकार ग्रामपंचायत वा जिल्लो पंचायत सारके थळावे स्वराज्य संस्थांक दिवचो। पर्यावरण दाखले दिवपाचे प्रक्रियेन आमूलाग्र बदल करचो। दर 5 वर्सांनी दाखल्यांचे नूतनीकरण करचे। निपक्ष संस्थेवांगडा पर्यावरण परिणाम अहवाल तयार करचो। सध्याचे प्रक्रियेन कितें त्रुटी आसात आनी त्यो कश्यो पयस करप हाचेरय गाडगिळान सविस्तर अहवाल दिला। रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंटा खातीर। ईदा निमतान गोरवाचे कुर्बानी वेल्यान उसगांव मीठ कॉम्प्लेक्सा भायर वातावरण तापला। बकरी ईदाक मोठ्या प्रमाणात गोरवां मारपाक गोवंश रक्षा मंच आणि हेर संघटना विरोध करतात। जमावबंदी आदेश मोडलो म्हूण पुलिसांनी दोगांक ताब्यात घेतले। सांज मेरेन 2 टेम्पो भरून गोरवां मीठ कॉम्प्लेक्सान पावली, मात बैलांक मारपाक अभियानान हरकत घेतली। धर्मीक गजाली सरकार जाय तश्यो करूंक दिना म्हूण मुस्लिम जमात आनी चर्चीन तिडक उक्तायली। विधानसभेक सुटी ना म्हूण काँग्रेस विधिमंडळान बुधवाराक कामकाजाचेर बहिष्कार घालपाचें थारायला। Opposition leader along with the members, with the MLAs, went to the speaker. Speaker first agreed. Then he spoke to the chief minister and then he said, I will speak to the government, and then he refused. आमी आज डिसिजन घेतलें की आमी हाल्यां बॉयकॉट करतले म्हण। सकाळी फुडें हांवें कॉलिंग अटेन्शन मोशन ह्याच इश्यूचेर रेज केल्लें। तें 0 आवर म्हणून कन्वर्ट केलें आनी 0 आवर कन्वर्ट करतकच लास्ट मिनीट तें कॅन्सल केलें। आयची तांची एक्शन ही एक्चुली सेक्युलरिजमाचीच कुर्बानी सरकारान केल्ली आहा। हाजेर क्लियरली दिसता की सरकार एंटी मायनॉरिटी आनी हे हाजे खातीर आमी निशेध करून फाल्यां प्रोटेस्ट म्हणून बॉयकॉट करपाचें आहा। उसगांवच्या मीठ कॉम्प्लेक्सान मंगळारा तणाव उरलो। त्या वाठारात जमावबंदीचो आदेश लावन रातीसावन पुलीस फोर्स घाल्लो।
जमावबंदीचो आदेश मोडलो म्हणून गोवंश रक्षा अभियानाचे 2 जाणांक ताब्यात घेतिल्ले. तांकां सांजे सोडले. सांजे कुर्बानी खातीर हाडिल्ले गोरवांची पळवणी करतना NGO, मासाचे वेपारी, फोंडेचो मामलेदार, उपजिल्लोधिकारी आनी सरकारी दोतोर आशिल्ले. आयज हांगासर 144 सेक्शन लागलेले आसा आनी कांय लोक तणाव तयार करपाची परिस्थिती आसा. तणावग्रस्त तितून एक लिलाधर भुरे आनी एक प्रभू म्हणून 2 मनशांक आमी ताब्यात घेतलो आता. अल्पसंख्यांकांचे दबावान कायद्या भायल्यो गजाली करता म्हणून गोवंश रक्षा अभियानान भाजप आनी काँग्रेसीचेर टिका केली. मॉनिटरिंग असले आमी केले आनी ते बुल्स वेर व्हेरी आमी तो प्रोटेस्ट केले की बुल्स आसा ते बरे हेल्दी आसा. इट कॅन बी यूज, इट इज इकॉनॉमिकल. ह्या सगळ्या ऑथॉरिटीचो आमी निषेध करता आनी ह्या सरकाराचो निषेध करता आनी आतां आमी हेजेर आतां फोंडा पुलीस स्टेशनार एक लीगल कंप्लेन आमी फायल करतले. धार्मीक गजाली सारक्यो करूंक मेळना म्हूण मुस्लिम संघटना आणि चर्चीन सरकारची तिडक मारल्या. हमारे लास्ट टाइम जो हम लोग ने कुर्बानी की थी कम से कम अराउंड 800 to 900 हम लोग ने कुर्बानी की थी. ये टाइम माशाल्लाह आई डोंट नो कि अगर शायद मे बी 25 to 50 हुआ तो अच्छी बात है क्योंकि हमको जानवर ही नहीं मिल रहे. हमको बहुत तकलीफ हुई है कि ऐसा करने से कि हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है. So we request the government to make some legislation at least next year before the next festival of Eid comes, where you amend the Goa Animal Preservation Act to make some relaxation. Should carry out the Qurbani as per the Islamic Sharia. So that was his duty to say that you carry out the Qurbani as per the Islamic Sharia and not as per the rules and regulations laid down by the High Court. विजय म्हणटा कुर्बानीची व्यवस्था सारखी जाली ना हाका सरकारच जबाबदार. म्हजे क्लियर चार्ज आहा की 1% फकत कुर्बानी जातली हे खेपे गोवा मीट कॉम्प्लेक्सात. जे एक्सपेक्टेड आशिल्ले दर्या 1000 जाल्यार 10 जातले. हे इतल्याच खातीर कित्याक सरकार हेज फेल्ड टू रिस्टोर द कॉन्फिडन्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. बुधवारा सकाळी कॉम्प्लेक्सान कत्तल जातली. गोरवांक बेकायदेशीर मारतात म्हणून गोरवा सांबाळ मंत्री आनी दोतोरा आड पुलीस कागाळ करपा खातीर अभियानाचे फुडारी राती मेरेन फोंडे पुलीस स्टेशनार आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एनजीटीन रेंव बंद केल्ल्यान गोंयान अर्थीक संकट आनी कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासला. ट्रिब्युनलाचो आदेश दिला तसोच चालीक लागप शक्य ना. रेंव काडपाक लायसनां दिवपी SI समिती नेमपाकय केंद्र आडमेळी हाडटा. गोंयान नैसर्गीक पद्दतीन रेंव काडटात. नोव्हेंबराचे पयले सप्तकांत सुनावणे वेळार सरकार ह्यो गजाली ट्रिब्युनलाक स्पश्ट करतलो. रेवेचे बंदीक लागून सध्या रेवेक उजो पेटला आनी बांदकामां बंद पडल्यात म्हूण प्रमोद सावंतान लक्षवेधी सुचोवणी घाल्ली. What I said, the court should understand the ground realities now. NGT should understand it much better. I am expressing the sentiments not only of the House, of the state of people of Goa, and probably the same sentiment exists across the country. This is a blanket order without thinking, application of mind. It is issued not to even to the government, it is issued to deputy collectors, superintendent of police, as if they don't have any other business but to only control sand extraction. Economy has been damaged by this order to such an extent that there will be, I am saying that same thing. If the way currently the aspect of environment is being taken to the other extreme, there will be problems in law and order. Court asu kone straight sangta. Court should not issue orders which are non-executionable. I feel that on first we will express the sentiment of the members and the people to the Green Tribunal. SI फॉर्मूच जावन ना 7 महिने आले बारीक बारीक कितें काडटा SI आडावन दवरता. SI कडेन रिफर करता जाल्यार तें करपाक येना. फोंडेचे उपजिल्लो हॉस्पिटलांतले मेडिकल कोयराचेर प्रुडंटाचो एक्सपोजे पळोवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळान बेकायदेशीर प्रकार बंद केलो. श्रेडर आसतना वैजकी कोयर जाळटात म्हूण मेडिकल सुप्रिटेंडंटाकय मंडळान आपोवन उजरावन काडलो. थंयचे कोयरा विल्याची पद्दत जाग्यार पडमेरेन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हॉस्पिटलाचेर नजर दवरतलो अशें उतर पर्यावरण मंत्री एलिनान विधानसभेत दिलें. प्रुडंटाच्या एक्सपोजेचेर लवून लक्षवेधीत सुचोवणी घाल्ली. पळयात प्रुडंट इम्पॅक्ट. फाटल्या दिसांनी एक टीव्हीचेर न्यूज आयलो की मेडिकल वेस्ट एम्ब्युलन्सान भरून ते पयलीं ID हॉस्पिटल आशिल्लें हेल्थ हितून त्या एरियेन मेडिकल वेस्ट सगळे जाळपा लागले. स्पीकर सर, एक सामकी खरी म्हणजे लज्जास्पद गोश्ट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक
की ती मेडिकल वेस्ट थंय जाळता ते. That the officers from the Goa State Pollution Control Board conducted a site inspection on 2 different occasions. On the first occasion, they found that actual dumping and burning of biomedical waste was actually happening, and even though there was a shredder, it was not being used. So accordingly, instructions were issued by the Pollution Control Board to do the needful, and again, it was found that no action was taken by the medical superintendent, and therefore he was issued summons by the Goa State Pollution Control Board, and accordingly, Dr. M. Mohandas, medical superintendent of Sub-District Hospital Pondav, there was a hearing held at which he was present, and the board was informed that they have now stopped burning of biomedical waste within the premises, and they have also installed the shredder. The board will be conducting at least another 2 inspections to ensure that no biomedical waste is being dumped within the premises, nor it is burnt, and that the shredder is in operation. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.